आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तुऱ्या मदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माई, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां काल आमेन. ए म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमखणांतले उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो मिस्तेर अंकवार मरी गोडबेस्त आसतना सांता इजाबेल आपल्या मावशी भयणीक भेट करूंक गेली आनी तिचे थंय रावली 3 म्हयने. आमचे बाप्पा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुझे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदोवचो पूज्य येसू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमखणांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो मिस्तेर अंकवार मारीन बालका जेजूक बेल्या शहरान गोरवांच्या गोट्यान मोनजाती मोदें प्रसूत जाली. आमचे बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडून दिवं नाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले सर्वेस पोर तुजे थंय आसा उस्तऱ्यामध्ये तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो आपूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर,
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदोप तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आनी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां एमकोणांतले उज्यांतली सगळ्या आत्म्यांक स्वर्गार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर आंकवार मरेन बालका जेजूक वेल्लो आनी भेटयलो देव तेंपलान आनी दिलो ताका सांत सिमियोनाच्या हातान. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां. तशी आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा, वस्तुऱ्यां मदें तूं सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भागेंती मरे देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सर्वेस्पर तुजें ताय आसा,
ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू भागीन तिमरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पुज्य येसू भागीन तिमरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमखंडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो मिस्तेर परबेच्या दिसाक सांडल्या उपरांत 3 दिसांनी बालक जेजू मेवलो देव तेंपलांत. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणल्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां काल आमेन. हे म्हजे जेजू बोगस आमकां निवार आमकां हेमखंडांतल्या उज्यांतली सगल्या आत्म्यांक सरकार व्हर अदीक करून चड गरज आसलेल्यांक. नोमान राणी काकुतीचे माये तूंच गे आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवांचो आमी परदेशी एवेचीं बालकां तुका उलो मारता. ह्या दुखाच्या कोंडांत आसतना सुस्कार सोडून रुदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचेर दयाल शेरातेनी तुजी काकुतीची नदर घाल. तूं कोनवाली आनी मोगाल दुलो बांकवार मरी ह्या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवंती देवाचे माये विनंती कोर आमचे पासून जें जेजू क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्याक. पाप साहेबाच्या इंतेसांव पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणल्यान पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा ओसऱ्या मदें तूं सोदोप आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आनी आतां आनी सदां काल आमेन.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार आयज आमचे निमणे नोवेन बोपाट सायबिणीचे सगळी आमची मागणी सायबीण मायचे मजतीन देवा मुखार आमी दवरुया बो करून आयच्या दिसाक आमी केरीत भाशेन मागुया जीं भुरगीं आजून पासून जल्मूक ना तांच्या सुरक्षे पासून भेटयल्लो दीस आयज हे सगळ्या आजून जल्मूक नासलेल्या अनबॉर्न चिल्ड्रन जीं आसात तांचे पासून आमी खेरीत भाशेन मागुया सगल्यो आवयो ज्यो गर्बेस्त आसात तांचे पासत मागुया जी भुरग्याच्या देण्या पासत रावतात तांचे पासत मागुया आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता स्निफा फेर्नांडीस ताचे देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया एडवर्ड रॉड्रिगीस तशेंच एनियल फेर्नांडीस आपली बरे भलायके पासत मागूंक लायतात तांचे पासत देवान तांकां पेकोणेचो हात लावंक मागुया हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात आनी आपणाक बरीं कर म्हूण देवा लागीं मागतात तांच्या सगळ्या पासत मागुया आमची हेर सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आयज आमी बोंपाट सायबिणीच्या नोवेनान भाग घेतात मोग जावन आसा देवाचें सोयम लग्न संस्कारा वरवीं आमी देवाचे रोचणेच्या वावरांत वांटो घेता देवाची केरीत येवजण मनशाताय चोडात वाडात आनी प्रितूम बोरात पूण जायते फावट आमी आमचे येवजण्यो मानून हाडटात कुटुंब वाडूंक वेळ काडटात आडेचे उपाय वापरतात मागीर आमी आमकांच लुकसाण करून घेतात देव जिविताचो दोनी ताचे मुखार आमचें कांय चलना आमी अदीक देवाचे येवजणेक मोल दिवंक आनी ताचेर पातयेवन फुडलें पावल मारूंक आमची मोना उजवाडाय म्हूण मारेचे विनवणेन सगल्या नव्या जोडप्या पवित्र आत्म्याची कृपा आनी बोल हे पवित्र मिसाचे भेटेंत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांचे बोक्सणे मागून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सोदुदा देवा आनी तुमकां भावडिनो सगळ्यांक सारून सांगता मनान चिंतून तोरान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलीं हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागयो सुदांच्या कुवार मारीत सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजी पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळात तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. साम्युएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकाची सुरवात. साऊलच्या मरणा उपरांत अमालिकारांचेर जैत व्हरून दावीद परतलो आनी जिगलाग म्हणटात थंय 2 दीस रावलो. तिसऱ्या दिसा साऊलच्या झुजा मळार्थान एक मनीस आंगाक पिंजलोलें घालून आनी माथ्यार माती आसून दाविदाशी पावतोच जमनीर सोरपोट पडून ताणें ताका नमस्कार केलो. दाविदान ताका विचारलें, कितें जालां? सांग म्हाका. ताणें परतिपाळ केलो, झूज सोडून लोक पळून गेलो आनी तांतले जायते जाण जमनीर शेवटोन मेले. साऊल आनी ताचो पूत जोनाथन हेवूय मेले. तेन्ना दाविदान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी तशेंच सगल्या ताच्या बारोबर आसलोल्यांनी केलें. साऊल आनी ताच्या पुता पासत सर्वेस्पराचे पोरजे आनी इस्रायलाच्या घराण्या पासत ते तलवारांनी मेले देखून दूख करून ते रडले आनी सांज पर्यंत तांणी उपास केलो. मागीर दाविदान साऊलची आनी ताच्या पुता जोनाथनाची वाखाणी केली अशी, होय इस्रायला, तुज्याच दोंगराचेर तुजी वोरवीक मारून उडयली. ते बलिश्ट मनीस कशे म्हूण पडले जायत? साऊल आनी जोनाथन मोगाचे आनी अपुरबायेचे. जिवितान तशे मरणांत ते दोशी जावंक नात. गोणी वयर सुडसुडीत आनी शिवां परस बलिश्ट ते. इस्रायलाच्या दुवानो साऊल पासत रडात. ताणीत तुमकां लोकलोकीत तांबडी आंगोस्त्रांनी न्हेसयल्यो आनी भांगारा शिंगरान तुमकां नेटयली. हे वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले? जोनाथन म्हज्या भावा, तुका लागून हांव सगलोच कोंतीन कळवळटां. कितलो म्हूण तूं म्हज्या मोगाचो, बायलेच्या मोगावन अदीक अपुरबायेचो. म्हजो तुवें मोग केलोय तो. ते वीर मनीस झूज लढाय करतना कशे म्हूण पडले आनी झुजाची हातयारां कशीं म्हूण मोडलीं? देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुज्या मुखामळाचो पोजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. तूं इस्रायलाचो गवळी, तूं राखणो कसो झुजेक वाट दाखयताय, तर आयक आमकां. केरेबी वयर सिंहासनार तूं बसोन आसाय. एफ्रेम, बेंजामीन आनी मानसे हांचेर तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ फांकय. तुजें बळ उक्तेपणी दाखय, आमची सोडवण करूंक ये. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. दोलबारांच्या सर्वेस्परा, केन्ना पर्यंत तुजो राग जळटलो? तुजे पोरजेच्या प्रार्थनाक केन्ना पर्यंत पाठ कोत्तलोय? कानाक म्हणल्यार दुखाचो उंडो तूं तिका दिलोय आनी पिवणाक उपोट भरलोलें दुखाचें पात्र. तुजेंच निर्मणान भोंवतणीचो लोक आमकां गिरासूंक आपणा मदें झगडीं कोत्ता आनी मस्कऱ्यो करून दुस्मान आमकां हांसतात. जबाब. तुज्या मुखामळाचो पोरजोळ आमचेर पडूं दी
आनी आमकां सोडवण मेळटली. उद्गार. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, soy. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, soy. तुज्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगोड. सोर्वेस पराक. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, soy. Sorbes porak soy, sorbes porak soy, sorbes porak soy, soy. सर्विस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. एकदां जेजू एका घरांत आयलो आनी नव्यान इतलो लोक थंय एकवटलो की जेवूंक पर्यंत नजो जाले आनी ताची सोयरी हें आयकल्या उपरांत ताका धरून हाडूंक गेली, कित्याक ताची मोत उडल्या अशें ती म्हणटाली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगार बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत जायते फावटी कोणूय बरो मनीस आपल्या जिवितांत बरो वावर करता, बरें ताका फुडार आसा, बरो ताच्या आवय बापायन ताचो फुडार करून दवरला, तांचें बरें चलता सगळें, आनी असलो मनीस आपलो सगलो वेपार धंदो सोडून देवाच्या वावराक वेता तेन्ना जायते फावटी आमी अजाप जाता. आमी जायते फावटी म्हणटा तो पिसो इतली गिरेस्तकाय आसुनूय सगळें साणून तो गेलो आनी देवा फाटल्यान ताणें आपलें जिवीत सारलें. जायतीं जाणां आमी अजाप जाता. देवाची विचित्र विस्मिता, देवाची विचित्र मांडावळी भाशेन आसा म्हणून. अशेंच कितें बागेंत सा फ्रांसीस असिसीचो आनी आपल्या जिवितान केलें. सगळें आपल्या लागीं आसलेलें आंगवस्त्र सुद्दां ताणें काडून दुसऱ्याक दिलें आनी देवाचो पाटलाव करूंक तो फुडें सरलो. जायते बागेंत ताणें अशें आपल्या जिवितान केलें. जेजूय आपल्या जिवितान आपल्या कार्पेंटर कसो म्हणजे तेवूय कसो आपल्या जिवितान बरो सुरक्षीत तो आसलो. ताच्या बापायन ताका हो धंदो शिकयलेलो, पूण आपल्या बापाची, सुर्गीच्या बापाची खुशी करूंक दिसपोटी तो वावुरतालो. आनी हाका लागून भोंवडेकार म्हणे प्रवचनकार भोंवून तो प्रवचन करतालो सगळ्यांक, पांगड्यांक, लुल्यांक, कोण कान नासलेले बेऱ्यांक, कुड्ड्यांक, मोन्यांक, सगळ्यांक बरो करूंक तो वावुरतालो. आनी हाका लागून ताची घरची आनी सोयरी इतली पोरजा ताची पाटलाव करता तें पळोवन अजाप जाली आनी म्हणूंक लागली तो घडये तकलेन सुटला, ताची मोत उडल्या आनी हाका लागून घडयेक तो कितेंय प्रवचन करता अशें तांकां दिसलें. घरची आपल्या घरच्या मनशाक सुरक्षीक सांबाळूंक आनी पोरजेन ताका फातरायना जावंक, ताका पिसो म्हणिना जावंक, ताका बरे तरेन सांबाळूंक म्हणून ती ताच्या बाबा भयण आदाराक आयली धांवून धांवून. पूण जेजू आपल्या बापाची खुशी करता म्हूण ताका खबर आसली आनी आपूण ह्या बापाची कुशेक आपल्याक जायतो दुमाडो येतलो, जायतीं आपल्याक भायर येतलीं, आपल्याच गांवघरा आपल्याक मान आनी रेस्पेद आसचो ना, आपलीच घरची आपल्याक किकोन करतली हें तो बेस बरो जाणा आसलो. जिवितान आमकां अशेंच घडटा बाबा भयणो. देवाचो पाटलाव करूंक आमी जेन्ना फाटीं सरनाव, आमी जेन्ना मुखार सरता तेन्ना जायते फावटी लोक म्हणटा ओय ती देव भक्ती व्हडली देवपणां करतात आनी जायत्यो बऱ्यो वस्तू ती करून दाखयतात आनी दुसरे हेर गाराणे आमचेर घालूंक रोखडीच बोटां दाखोवंक लोक तयार आसता. पूण देवाचो वावर तो, देवाचो वावर आमी बऱ्या मनान करता तेन्ना देव आमकां सगळ्या वायटांतली निवारता आनी सगळें बरेंपण आमच्या जिवितान हाडटा. जायते फावटी देवाचो वावर करतना, ताची प्रवचनां आमी करतना, ताची बरी खबर दुसऱ्यांक सांगतना जायतो दुमाडोय आमकां येता. जायते फावटी आमकां देव बरे बरे फुडारी धाडटा. हे बरे फुडारी धाडटा आसतना दुसरो लोक तांकां खाला उडोवंक, तांकां किकोंत करूंक, तांकां दुस्मानकाय तांचे मदें उपरासूंक जायते जाण वावुरतात. आनी अशेंच आमचे दिसपटे जिवितान घडटा. आज आमकां
जेजू परतून एकदां उगडास करता. बापाची खुशी करता आसतना दुमाळो तुमच्या जिवितान येतलो. म्हजी पाटलावदारां कशी ह्या संवसारांत जियेतना लोक तुमकां किकोन करतलो. म्हजी पाटलावदारां कशी दुसऱ्यांक बरी खबर तुमी दिता आसतना सेवा चाकरी करतना दुसरो तुमकां उमेदीन भरचो ना. दुसरो बोल्लो जाल्यार तुमकां तुमच्या जिवितांत शेडेमोळे हाडूंक, तुमचेर वायट गाराणें घालूंक, वायट उलोवंक, तुमकां पयसावंक आनी तुमचे मदें दुस्मानकाय उपरासूंक जायते प्रयत्न करता. असले वेळार तीर भावार्थान बरवशान आनी म्हज्या मोगान तुमी रिगून रावात. हेंच आमकां करूंक आज जेजू उलो मारता तेन्ना आमी आमच्या जिवितांत ताची पाटलावदारां कशी दर दिसाक ताणें आमकां दिल्लें कार्य करून सुर्गीचें राज आमचे मदें हाडूंक वावरूंक आमकां मिसान कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेवया C21. कितें घालताय त्या हुंड्यान, कितें घालताय ते काशी, याज्ञिक भावाच्या हातान कितें वेगळी दवरताय. म्हजो आत्मो Moje kalis animo, mozo santos aniduk, sugli moji jingata, mozo atmo yarigur, moje kalis animo, mozo santos aniduk, sugli moji jingata. म्हज्या भाव भयणे, म्हज्यान तुमचे बलिदान सूर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्फोर मानून घेवं. सर्वेस्परा जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून समारंभ करता तितलेय पावटी आमचे सोडवणीचो वाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटान फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर कार्यान सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमतांव जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवन पळोवन पुरगोडटांव. तीर बरवशान ताचे मोहिमेवन तेण्याक कोंतरेकतांव. देखून आतां देवदूतान भोगतां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. पवित्र 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 तलवारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नामी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुरची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नवे आनी सासणी कोराचें रगत, पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात.
बाबार्थाचो गोड पोरगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा होरवी तुवें आमकां सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमां सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यंत बापा फिलीप नेरे आमच्या गुणी बापाक आनी सगळे यादनिकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरचुरीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय सांगाती चौपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दवरता आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सरोंडाऱ्याची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां पूण वायटांतले सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवाद दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय जी पवित्र सभेच्या भावार्थाची दीस घाल आनी तुजी खुशी परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान राजूच चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे तू संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काडले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळाचे तूं भोव पवित्र संस्कारान तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
Gesù mocia deva auleta giuciatuka Gesù mocia deva auleta giuciatuka Yo mocia Gesù mocia Gesù प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सुरगीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान बोरी आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बाबा भयणीनो ओत्सुयेक घेवन आमी सगळे आमच्या आवयांक ह्या 9 दिसांनी तांणी किरीत भाशेन सुरवातेची उतरां तयार केलीं आनी सगल्यांनी बरे तरेन ह्या मिसाच्या नोवेनांत बोंपाट सायबिणीच्या नोवेनांनी वांटो घेतलो देखून आमी काळजांतान तांकां देव बरें करूं म्हणटा फाल्यां 3 मिसां आसतली पयले मीस 16:30 दुसरे मीस 7:45 परबीचे मीस आनी तिसरे मीस 9 वरांचे तुमी उदीक आनी उदीक सायबीण माय आमची जी कोण आंकवार आसात ते आमच्या बाबा भयणां खातीर मागोवंक उस्तुऱ्यां खातीर जी काजार जाल्यान तांकां बरे तरेन आपलो कुटुंब तांणी सांबाळूं म्हूण सायबीण मायचे मजतीन तांकां आमी मागता आनी भेटयता आनी तशेंच जी आवयच्या देण्याक कोंत्रेकतात तसल्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी खिरीत भाशेन फाल्यांच्या दिसाक देवाक उबारतले उत्सव घेवन आमी दिन वाचतांव इजलीत आमचे भयणीक ताणें आमच्या ह्या फिरगोजेन हे सगळे आल्ताराचे तुवाले बरे तरेन घातल्यात आनी बरे तरेन साफ सुत्र करून आमकां ही मांडाबोड ताणें दिली देखून काळजांतान पादिगराच्या म्हज्या नांवान आनी सगळे PPCच्या वांगड्याच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सूर पुदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं उत्सुर्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन घेवया T23 सांगला ते भाशेन सोमार आनी मुगडार उपास आनी दोडवण आमी करची म्हूण आमी मागता आमच्या देशा खातीर भोव करून आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर आमी उपास करतले आनी सांजेच्या वेळार 6 ते 8 वरां पवित्र ओर जातले म्हणटच मागता तुमी सगल्यांनी मागड्यान आसूंक
उपास आनी दडवण करून खिरीत भाशेन आमच्या गोंय राज्या खातीर तुमी मागूंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. Sadhuna